हे सेशनाचो जर जाल्यार आमी एडवांटेज घेतला म्हणल्यार तो 0 आवर जे 15 दिसाक 15 0 आवर्स घालपाक मेळ्ळे. कॉलिंग एटेन्शन 15 दिसाक 15 कॉलिंग एटेन्शनां घातलेली आहे. तेजे भितरली म्हाजी 3 कॉलिंग एटेन्शनां आयिल्ली. एवरी डिमांडाक म्हाका उलोवपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी बाकीच्या प्रश्नाचेर क्वेश्चन आवाराक जे विशय असलेले म्हाजे कॉन्स्टिट्युएंसी सगळे मांडले आसा ते मागीर डस्ट पोल्युशनाचे आसूं मागीर आमचे रिटेनिंग हॉलाचे आसूं आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट विशय म्हणटा तो गव्हर्मेंटान जे डिसिजन घेतलेले आसा रेग्युलरायजेशन ऑफ हावजीस ऑन गव्हर्मेंट लँड हेजो मॅक्सिमम जर बेनिफीट जातलो जाल्यार तो आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जातलो. कित्याक मुर्मुगांवान म्हाजे 90% ऑफ दी हावजीस आर ऑन गव्हर्मेंट लँड. सो हेजो चडांत चड बेनिफीट आमच्या लोकांक जातलो, मुर्मुगांवच्या लोकांक जातलो आनी तेज्या लागून जे एसेंब्लीक एक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जे आमचे मतदारसंघाचे लोकांचे प्रश्न मागता ते बारीकचे बारीक प्रश्न आसूं जे MP थंय कशे हॅरेसमेंट करता बाकीचे विशयाचे प्रायवेटायजेशन केल्या नंतर कोर्टान कितले लोकांक थंयसर जॉब लॉस जाल्लेले आसा हेजे बाबतींत उलोवपाक आमकां ते ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. तो मागीर ट्युरिजमाच्या बाबतींत जावं WRDचे इश्यू जावं PWDचो इश्यू जावं ते सगळे डिपार्टमेंटाच्या इश्यूचेर आमी हो प्रश्न मांडलो आसा. आनी म्हाका दिसता जे लोकांनी जो म्हाजेर विश्वास धरून आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांनी जो म्हाजेर विश्वास धरून आयज म्हाका एसेंब्लीन धाडलेलो आसा खंय तरी हांव लोकांचे प्रश्न मांडपाक खंय तरी सफल जाल्लो असो म्हाका दिसता आनी असोच लोकांच्या आशिर्वादाचेर तेंच्या सपोर्टाचेर हांव म्हाजो विशय मांडीत वयतलों. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.